नव्या सरकाराची महत्वाकांक्षी आणि लोकांची आवडटी लाडली लक्ष्मी येवजण 1 एप्रिलाच्यान चालीक लागली. 30 मे मेरेन चलयांक ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान जाहीर केलां. गांवाच्या उदरगती खातीर येता त्या ग्रामपंचायत वेंचणुकेंत भाजपान तेंको दिल्ल्या उमेदवारांक मतां मारात असो जाहीर उलोय पर्रीकारान लोकांक मारलो. पेडण्यां भाजपाच्या स्नेह मेळाव्यान ते उलयताले. सांगलेल्यो आमी ज्यो योजना आसा तातली लाडली लक्ष्मी येवजण म्हजो प्रयत्न आसा 30 मेक आमी सुरवात करतले. 1 एप्रिल पासून लागू जाली ती. जे चली 1 एप्रिल पासून लग्न जालें किंवा 1 एप्रिल नंतर 18 वर्सांचे जाले तांकां सगळ्यांक लागू ती स्कीम. आनी ह्या योजनेक अनेक गजाल सांगता. ही एकूच योजना देशांत, ही एकूच येवजण अशी आसा जाती धर्म पैसे पंथ कितेंच लागना. प्रत्येक चलयेक कोट्याधीशाच्या सुद्धा चलयेन अर्ज केलो जाल्यार ताका 1 लाख रुपया मेळटले. सभापती राजेंद्र आर्लेकार, लोकसभा खासदार श्रीपाद नाईक, मांद्रेचो आमदार आणि भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आणि हेर भाजप कार्यकर्ते ह्या मेळाव्याक आशिल्ले. चड करून मेच्या 16 तारखेक पंचायत वेंचणुको जावपाच्यो आसात. गांवच्या उदरगती खातीर भाजपान तेंको दिल्ल्या उमेदवाराकच मत दियात असो उलो पर्रीकारान मारलो. अशेंच माया आमच्या बरोबर दवरा. येणाऱ्या पंचायत इलेक्शनानूय बऱ्या लोकांक, आमच्या लोकांक निवडून हाडात. म्हणजे करपाक सोंपें जातलें. एक ट्यून असत धर तूं सरकार पंचायत दिता आसा, पण हांव चुकून कोण विरोधक आयलो म्हणून ताका पिट्टलो अशें न्हय. थिये पक्षाचो स्नेह मेळावो जालो. मुख्यमंत्री, थियेचो आमदार किरण कांदोळकार, खासदार श्रीपाद नाईक आणि हेर ह्या मेळाव्याक आशिल्ले. येता त्या 1.5-2 वर्सां भितर गोंयकारांक बऱ्यो घर बांदणी येवजण्यो दिवपाचें उतर पर्रीकारान दिलां. पूर्ण गोंयकारांक रिजनेबल रेटीन, रिजनेबल रेट म्हणजे कितें? आयज तुमी खंय वता 25,000-30,000 सकयल भाव रेटूच उलयना. अर्द्यान दिवपाक येता. 12,000-14,000 घर बऱ्या क्वॉलिटीचें दिवपाक येता. कित्याक येना? आमी दाखयता करून. 1 वर्स 1.5 वर्स रावा, तुमकां लक्षात येतलें की बरी कॉलनी बऱ्या क्वॉलिटीचें काम हे अत्यंत किफायतशीर दरान दिवपाक येता. पेडण्याच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर आणि थियेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे. मुख्यमंत्र्यान HSRPची केस CID कडेन दिवपाचो घेतिल्लो निर्णय फाटीं घेवचो आनी दक्षता खात्यानच ती केस हाताळची अशी मागणी खाजगी बस धनी संघटनेन केल्या. आदी पर्रीकारानच CIDच्या कारभाराचेर दुबाव उक्तायिल्ल्यान ताणें परत ही केस तांचे कडेन दिवची न्ही अशें बसवाले मागतात. भ्रष्टाचाराच्या आरोपा वेल्यान खण संचालक अरविंद लोलयेकाराक जसो निलंबीत केला तसोच येरादारी संचालक अरुण देसायाकय काडचो अशें बसवाले मागतात. ज्या क्रायम ब्रांची कडेन मनोहर पर्रीकार विरोधी पक्ष नेतो आसतना क्रायम ब्रांची बद्दल अक्षरशः तेणी विधानसभेन आवाज उठोवन सारकें दाखोवन दिल्लें की जे डिटेक्शन रिपोर्ट पळय जो आहा क्रायम ब्रांचीचो जो झिरो आहा, एक केस तेंचे कडेन आयज पर्यंत डिटेक्ट जाल्ली ना. ज्यो पळय कितें केसी पळय दिल्ल्यो आहा पळय त्यो, पूण थंयसर डिटेक्शन रिपोर्ट जेन्ना झिरो येता क्रायम ब्रांचीचो, त्या क्रायम ब्रांची कडेन तेच ऑफिसर थंयसर आहा आनी त्या क्रायम ब्रांची कडेन आयज HSRPचो घोटाळो दिता. हेचो पूर्णपणे आमी निशेध करता सरकाराच्या ह्या कृतीचो. आनी आमची मागणी आहा सरकारा कडेन की विजिलन्स डिपार्टमेंटानसून पळय जी चवकशी जाल्या, एंटी करप्शन ब्युरो कडेन हेची प्रिलिमिनरी FIR जाल्ली आहा, त्या हितूनसून योग्य तरेन चवकशी फुडें करची सरकारान अशी आमची मागणी आहा. सरकारान इलिगल मायनिंगेचो विशय घेवन लोलयेकाराक सस्पेंड केल्लो आहा, पूण आमी सांगूंक सोदता कितें की ज्यो पळय FIR नोंद जाल्ल्यो आहा इलिगल मायनिंगेन, इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन जे पळय चल्लेलें आहा तितून अरुण देसायाचे FIRान नांव नोंद जाल्लेलें आहा. आयज पर्यंत अरुण देसायाचेर कित्याक कारवाई ना? ताका लागून मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचें की अरुण देसाय इतलो क्लीन मनीस काय म्हणून जो डिपार्टमेंटान ताका खंय तरी प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न जाता तो. आमची मागणी आहा की अरुण जर लोलयेकाराचेर कारवाई पळय जी केल्या ताचें आमी अवश्य स्वागत करता. जी जावकूच जाय आसली, कित्याक तो मोठ्या प्रमाणान इलिगल मायनिंगेच्या हितून घुसपाल्लो आसलो. त्याच प्रमाणे आमचो अरुण देसाय पळय आहा होय सह आरोपी म्हणून आहा. सुदीन ढवळीकर जेन्ना सांगता की आमी जे आरोप करता ते खोटे, पूण प्रत्येक गोश्ट आमी सांगूंक सोदता, प्रत्येक गोश्टीचो आमचे कडेन पुरावो आहा. दुसरे दीपक ढवळीकाराचेरूय आमी आरोप केल्लेले हेच्या आदी की कोंडूसकराच्या बशीनसून जर पळय ड्रग्साची वाहतूक जाता पळय ही आयज पर्यंत जाता.
आनी आमचे तेजे कडेन कित्याक पूर्णपणे पुरावे धरलेले पुरावे आहा कित्याक कोंडूसकराचो जो पळय ओनर आहा हो त्या टायमार थंयसर तेंच्यांनी कस्टडीन ताका घेतलेलो आहा त्या पुलिसांनी सांगलीच्या आनी बसी तेंच्यो ड्रग्स वाहतूक प्रकरणांत तेंच्यो बसी दवरलेल्यो आहा न्हू खंय तरी सरकारान कोंडूसकराचो पळय जो कॉन्ट्रॅक्ट आहा तो तरी भायर उडोवपाचो खंय तरी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हेचेर विचार करूंक जाय अशी आमची मागणी आहा तशेंच दिसून येता सध्या तरी की जे पळय सगळे ढवळीकर बंधू जितले घोटाळे करून अरुण देसाय जो पळय हितून सगळ्या स्कॅमांनी पळय गुंतलेलो आहा आनी जे पळय हेंचे स्टेटमेंट पळय परते आतां सर पळय भायर येता पळय की आमी हितूनूच ना म्हणून आमी जे आरोप करता तितून कांय तथ्य ना म्हणून तेका तेचे वरसून अशें स्पश्टपणे दिसून येता की मनोहर पर्रीकर जे पळय ते ढवळीकर बंधूक आनी अरुण देसायाक खंय तरी स्पश्टपणे प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता. चिखली आदर्श नगरांतल्या साई कॉम्प्लेक्सांतल्या 50 लोकांनी मुरगांवच्या PWD इंजिनियरांक घेराव घालो. फाटले 3-4 म्हयने जाले तांकां उदक सारकें पावना. तांकां 60 MLD तरी उदक जाय. इंजिनियर म्हणटा उदकाचो प्रेशर येताच कमी. प्रेशर वाडलो जाल्यार उदक वाडटलें ते खातीर यत्न चल्ल्यात. Because see, we have given a letter now. If no action is taken, we should know what is our next procedure. We should only guide. You tell us, sir, what to do now. If you tell us, okay, within 10 days we will receive, you will be giving that connection, fine. Yeah, Mr. Kunju, this is a fight between JE and AE. No, the people has to suffer. no, it is not a fight between JE and AE. It is not this one, because he is this one. No. He is the site in charge. Nobody else. He is the site in charge. There is no fight between JE and AE. What assurance you have given now to the people? No, we are going to the site. We will go to the site and see what is the exact problem. Okay. Actually, there is a problem because we were getting around 55 MLD last March. Now we are getting only 45 MLD. With 10 MLD water is less. Because of that, everywhere problem is there. Because there of is that nothing 10 like. MLD, water is become nil in our company. No, it is like that. That 10 MLD is the crucial. That 10 MLD is the crucial. We'll get now what is then the pipeline itself is not filling. Our main pipeline is not filling. Because of that, this pressure is not developing. That is the problem. The real problem is that only. Good day. My name is Hitesh Patel. Yeah, what is the reason behind to See, come? I'm coming from Sai Complex Housing Society. I'm the secretary there. See, the basic reason why we are here is because we don't have water supply from PWD at all. That is from past several months. But the situation is worst from January, February and March. Due to which we have forcibly we have to buy water from outside by means of tanker. And the amount what we have spent from past 3 months, that is Jan, Feb and March, is nearly accounting to 75,000 rupees only for water. Due to which now monthly collection of ours is majoritarily going towards the purchase of water only. We are not able to meet our other demands. Now the only question why we are here and for an explanation is where the PWD water is going and why we are deprived of the same. Then you take interview from him only. Ganesh will give interview. Just give no, because you take it from him, no? Okay, Ganesh, I can't. Media, we cannot. We are not permitted. We are not gazetted officers. The line is shifted by him only. people are arguing with there is no water in Chikalim. What exactly is the problem? Why the Chikalim people are facing water? No, that I don't know. The total quantity is less. That AE and only has to answer. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.